दीस शुक्रार ऑगस्टची 8 तारीख 2025. पहिले मासाक द्वितीनियम पुस्तकांतले अध्याय 4 वळ 32 तावन 40 पर्यंत. देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचलेल्या दिसातावन सुरू करून तुझ्या जल्मा दिसा आदी संपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विचार, इतले व्हडलें घडीत हाचे आदीं केन्नापुणी घडलेलें आसा? खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणी आयकल्लीं आसात? खंयच्या लोकान देवाक उज्या मदेंतावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो, तसो आयकला आनी तो वाचून उरला? खंयच्या देवान परिक्षा, खुणां, अद्भुतां, झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदलें काडून आपणाचें करूंक घेवंक धैर्य घेतला. पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमचें पसत इजिप्तांत केलें, तें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखलां. सर्वेस्पुरुस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलें. तुमकां शिस्तेन वागोवचे खातीर ताणें आकाशांतावन आपलो ताळो तुमकां आयकसो केलो. पृथ्वेर ताणें आपलो व्हडलो उजो तुमी पळयसो केलो आनी उज्या मदेंतावन तो तुमचे कडेन उलयलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी ताचे संततीक विंचली. देखून ताणें तुमकां आपलेच व्हड पदवेन इजिप्तांतली भायर हाडली आनी तुमचे मुखार तुमच्याकी अदीक व्हड आनी बलिश्ट राष्ट्रांक भायर धांवडायली आनी आज पर्यंत तुमचे अधीन आसा त्या देशांत तुमकां हाडून तांचो देश तुमचें दायज करून दिलो. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खंचाया. सर्वेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपदेश पाळा आनी तुमच्या आनी तुमचे संततीक बरेंपण लाभतलें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 77 12-13, 14-15, 16 आनी 21. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां हांव नियाळटां. सर्वेस्पराचीं कृत्यां हांव नियाळटां. ताणें पुर्विल्ल्या काळार केल्लीं अद्भुतां हांव वर्णितां. तुज्या सर्व विचित्रांचो उगडास काडटां. तुजी महत्कार्यां मतीन नियाळटां. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां हांव नियाळटां. देवा, तुज्यो वाट्यो विचित्र. आमच्या देवा, इतलो व्हडतो देव दुसरो कोण आसा? अजापां करता तो देव तूंच. राष्ट्रामध्ये तुवें शाती दाखयल्याय. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां हांव नियाळटां. तुज्या बावळ्यान तुजे परजेक तुवें सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. गवळी हिंडाक वरचे बरी. मोयजे आनी आरणाचे जतनेकाल तुजे परजेक तुवें वाट वेली. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां हांव नियाळटां. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. नीती पासत दगदणी भोगतलीं कितलीं भागी. सर्वेस्पराचें राज्य तांचें. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळ 26-28 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक कसो तो इन्कार करून दी. आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोस म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटींग घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सोबत येतलो आनी ते वेळी
हर एकल्याक तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतच हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भाग्यवंतपण अशीर वाट घेवन पवित्रपणाचो आसरो सोदतल्यांक मेळची ती सलिसायेची न्ही. जशें जिवीत फुलांची गजडी न्ही, तशें भाग्यवंतपणान चलतना येवच्यो अडकळी सबार. जो जेजूचो पाटलावतार जावंक आशेता ताणें आपणाक खाली करून कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताचे जिणये वाटेर समकून दिसपट्ट्या जिविताची खुरीस खांद्यार घेवंक आसा. हो चंचल स्वभावाचो संवसार मनशाक सालिसायेन वस्तू, नांव, ग्रेस्तकाय बसयता. असले परिस्थितींत क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक सोडदोड खालतेपण देवाक मानवता. सगळो संवसार जोडून आत्महोगडयल्यार कितें फायदो म्हूण समजल्लो सा फ्रांसीस सावेर कुटाम, पदवी, नांव सांडून शांतीपणाचे वाटेर सरलो. ताणें धरिल्ली वाट फुलांची गजडी न्ही, बगार सवालांचो संघर्श. आयच्या संवसारांत म्हजें आपुणें कितें? सुशेग दिवच्या वस्तूंतावन त्यागाचें जिवीत जियोंक हांव तयार आसां गी.